आज काल सीएमान सांगलें आज काल मिटींग जाल्या त्या संदर्भात जे डायरेक्शन ते दिलें वता. पण टायम दितले तांकां डिस्कशनाक कितें म्हणटा ते टायम दितले डिस्कशनाक तो विषय त्या डिस्कशनाक टायम नसतो. विषय असतो तो प्रश्न प्रश्न पोस्टपोन जे केले जे प्रश्न डिस्कशन अपेक्षित आशिल्ले त्या विशयार ते समज आज जरी नसले जर मंत्र्यान जर फाल्यां केन्ना आपण नेक्स्ट टायम आपण दिता त्या डिस्कशन जाल्यार ते समज विशय एक गजाल म्हणजे विषय कित्या संदर्भात विषय आसा कॉलिंग अटेन्शन. कॉलिंग अटेन्शन मॅक्झिमम आसा न्ही 20 मिनटां चलूंक शकता. ताजे वयर ना म्हणजे आणि ते कॉलिंग अटेन्शन ताजेंय बी न्ही ते कॉलिंग अटेन्शन निलेश कापराचें म्हणजे एखाद्याचो कॉलिंग अटेन्शन मूव करपी आसा ताका एखाद्या बाबा ताणें एक्सप्रेशन काडली तो उलोवंक शकता. म्हणजे त्यामुळे प्रत्येकान आपल्या मर्यादेक रावन तें उलोवपाक जाय. म्हणजे कालुसाचो रोल जो आसा जणू काय ताजें ते कॉलिंग अटेन्शन ताजेंच आशिल्लें काय कितें ह्या संदर्भात आशिल्लें. त्यामुळे ताकाय वेळ दिला मागीर हांव म्हाका दिसता ताका ऑलमोस्ट ताका 10 मिनटां ताका डिस्कशन वेळ दिला. म्हणजे त्यामुळे वेळ दिला. अरे प्रत्येकाचो टायम अलॉट केला काल सांगले बरें म्हणजे डिमांडाचेर जर डिस्कशन करपाक जाय तांचे 1.5 वर अपोजिशनाक 1.5 वर रुलिंगाक आसा. म्हणजे काल पळयलें तुमी काल कितले वेळ असेंब्ली चलली म्हणजे हाजर जर हांकां जर हांवें जर टायम दिले ना आसत जाय 11 पर्यंत चलना आशिल्लें. प्रत्येकान आपल्या मर्यादेत रावन उलोवपाक जाय म्हटल्यार काल जी तारुणकरान जो मराठीचो मुद्दो काडलो जी सेकंड लँग्वेज तो योग्य एक लक्षात दवरा की प्रत्येक सभासदाक आपण कितें उलोवपाक जाय आसा न्ही तो ताजो विशय आसा. एक विशय मुद्दे म्हणपाचो मर्यादीक रावन म्हणना की ह्या विशया संदर्भात हांव ताका म्हणना हांवें जनरल म्हणलां की प्रत्येकान मर्यादीक रावन उलोवपाक जाय. त्या खातीर जे काल ते बिहेव थोडे जाण जे बिहेव करता पळय आसा ती बिहेव जी आसा न्ही ती सभागृहांक सांबाळपाची.